Praise Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hala bara 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 shia bara bara shiantara bara shaba baba bara uara bara 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 shiantara bara 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 huara bara 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 shiara bara 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 bara. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you Jesus. एगडे उभे राहूया. आमच्या दोळ्यात आम्ही दंपया. आम्ही देवाचे हजारपण आम्ही अनुभव करूया ह्या जाग्यार. मंगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. ह्या वर्त्या घडये पसत बापा. बापा आम्ही कालतावन तुझे उतर आम्ही सेवन आसा आनी कालतावन तुझे उतर आम्ही आयकून आसा आनी ताचे वरवीं आमचे थंय सबार रितीच्यो बदलावन आनी सबार संगतींनी आमचे थंय बरेपण आमी पळोवन आसा बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आयचो दुसरो दीस आमी परत्याक दनपारां उपरांत आमचे कुडीचे सेवन कुडीचे आमी खाण खावन आमी परतेक तुज्या आत्मीक खाणाक आमी आयते जाल्या आसता बापा. तुजे हजारपण आमी अनुभव करच्या वेळार तुका आमी अर्गां दिता बापा. बापा आमकां तुवें ह्या सेशनांत कितें तूं उलोवंक शेताय कितें तूं सांगूंक शेताय तें हर एक तुज्या पवित्रत्म्याद्वारी तूं म्हजे मारिफात तूं उलय बापा. बापा हांव तुका सगळोच समर्पिता तुका. म्हजो ताळो म्हजी जीब म्हजी मत आनी हर एक हांव तुका आनी तशेंच हांगा हजर आसल्यांक हर एकल्यांक आनी कोण सकड माध्यमाद्वारे पळोवन आसात तांकां हर एकल्यांक तुज्या हजारपणांत तुका समर्पिता बापा. बापा तूं आमचो संपूर्ण रितीन कंट्रोल कान घे आनी कितेंच आमकां हांगा तुजें उतर आयकोंक आडकळ करन आसा त्या हर एका खोट्या स्पिरिताक हांव जेजूच्या नांवे फरमायता भायर वसा हांगा तावन. कित्याक तुमकां कितेंच अधिकार ना. कित्याक तुमचो हर एक अधिकार जेजू क्रिस्ता मारिफात तो मोडून गेला. वय बापा आतां आमी तुजें उतर आमी आयकत हांव बापा. तुज्या पवित्रत्म्याचो संपूर्ण भरपूर आदार आमकां ह्या वक्ता मेळून आसा बापा. तुजें प्रेझन्स आमी अनुभव करन आसा बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर हांगा आसल्या हर एकल्या खातीर हर एकल्याचें तें उणेपण हर एकल्याचें तें खोटेपण हर एकल्याचें तें कितें पाड सकत त्या हर एका सक्तेक नाश करन ते उडयल्ल्या खातीर
त्या कुर्सार तावन केल्ल्या त्या कार्यान ताचे द्वारी ते हर एक त्या पाड खोटेपणाच्या त्या सक्तेक जिजून ताच्या रक्तामारिफात धुवन नितळ करणं हर एकल्यांक तो भरपूर रितीचो कसो तुवें त्या आदाम आनी येवेक तुवें तो अधिकार दिल्लोय तोच अधिकार आतां आमकां पुनर्स्थापन तुज्या पुता मारिफात करून दिल्ल्याक तुका अर्गां दिता बापा. बापा हो वेळ आमी तुजे संगता तुजें उतर आयकोन आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां संपूर्ण रितीची सुटका मेळच्या खातीर आनी मेळिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. बशी आमी सगळां. काल शिकल्यात तुमी सकाळींच्या आदेशाक आज नियमा देवाचो मोग मागीर जिबेची बस आज शिकल्यात की सकाळी आज सकाळी शिकयलें हय श्रेष्ठान शिकयलें. प्रेज गॉड. मागीर आनी कालें फारीजेव सुंका घरा विशयांत. ओके उपासा विशयांत उपास करीचे की आमी उपास करीचे. उपास कित्याक करचो. आमचे 5 सेन्सस कुडीची ददोसकाय कूड कितें आशेता तें आमी कंट्रोल करच्या खातीर. कित्याक आत्म्यांत आमी सोलोंक जाय जाल्यार आमी कुडीक आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटाक हाडचे मस्त गरजेचें. तो एकवट जायचे जाल्यार हांवें म्हज्या कुडीक हांवें कंट्रोलार दवरचें पडटा. सो त्या खातीर हांवें कूड कितें विचारता ताचे प्रमाणे हांवें ताका दिवचें न्हय पूण म्हजो आत्मो कितें दिवंक आशेता आनी जेजून कितें बसयलां त्या प्रमाणे हांव जियोंक हांवें कूड कंट्रोल करच्या खातीर हांवें उपास करूंक आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. ओके तरी आमी पुरा करता आमी संवसारांत तरी आमी देवाक मानवता गे. आमी पुरा करता तरी आमी देवाक मानवता गे. कित्या मानवना वाडता मारिफात आमी शिकयांक गे ताचे विशय दिल्ले. ओके हेब्रू 11:6 घालया सिस्टर. वचता सकास आनी व्हडल्यान. ओके तरी पूण बवार्थविने कोणायच्यानी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवा लागीं सरतेल्यान देव आसा. देव तें प्रिंट मिस्टेक जाला. देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पतयेजय. पतयेजय. आतां तरी देवाक आमी मानवाचे जाल्यार आमकां आसचें खंयचे हातेर. देवाक आमी मानवाचे जाल्यार आमी देवाक मानवंक आमी संवसारांत जियेतना आमच्या आवय बापायक मानवंक आमच्या वडिलांक मानवंक आमचे समर्थीच्या मनशांक मानवंक आमच्या शेजाराच्या मनशांक मानवंक आमी आनी कोणाक मानवंक आमी कितले प्रयत्न करता. हांव एक बरो मनीस म्हणून दाखोवंक हांव बरी जिणी जियेता म्हणून दाखोवंक फाटलें दाखयना आमी म्हळ्यार दाखोवचें मात्र दाखयता पुरो दाखयना. पळय आमी लोकांनी बरें म्हणचें म्हणून आमी खंयच्या
स्थितीक पावोंक आमी तयार आसा. पूण आमी देवाक मानवांच्या विशयांत आमी चिंतलांगी. देवाक मानवांच्या विशयांत आमी चिंतलांगी. आमी मनशांक बरें दिसता, म्हाका बरें म्हणचें म्हणून हांव कितलेय प्रयत्न करतां. सोसायटीन बरें काम करतां. हांव एक डिसंट मनशा बरी हांव एक्ट करतां. हांव एक बारी बरो उलोवपी म्हणून हांव एक्ट करतां. हांव एक बरो जानवय असो मनीस म्हणले बरी एक्ट करतां. हर एका रितीन हांव एक्ट करतां. पूण देवाच्या राजांत एक्टींग चलना. एक्टींग ओन्ली संवसारांत आनी मनशांक हांसोवंक खेळोवंक आनी मनशांक मानवंक मात्र जाता. हांवें देवाक मानवाचें जाल्यार म्हजे थंय एकच आसा जे तो जावन आसा भावार्थ. सो त्या खातीर हांगा देवाचें उतर म्हणटा, तरी पूण तुमी हर एक करतात, तुमी कितेंय करतात, तुमी कितलेंय जोडतात, तुमी कितलेंय व्हडले मनीस म्हूण संवसारांत सांगतात, म्हजे कडेन व्हडलें बँक बॅलन्स आसाय म्हूण सांगतात, म्हजे कडेन व्हडलें कालें बिझनस आसाय म्हूण सांगतात, म्हजे कडेन व्हडलें घरय आसा म्हूण सांगतात, म्हजे भुरगे व्हडल्या व्हडल्या कामार आसा म्हूण सांगतात. पूण हांव संवसाराक मात्र थंय बरो दिसचे बरी एक्ट करता. पूण मनशाचें पोकळपण देवाक पयलेंच गोत्ता आसा. सो देवाच्या संगतेंत हांव, देवाच्या दृश्टेंत हांव, देवाच्या समजोनेंत हांव खंयच्या मनशांनी सुकारी मारूंक जायना. आनी देवाक मानवाचें जाल्यार एकच एक काम करूंक आसा, तो जावन आसा भावार्थ. आनी भावार्था प्रमाणे हांवें उलोवचें, भावार्था प्रमाणे हांवें चलचें, भावार्था प्रमाणे हांवें जियोवचें, भावार्था प्रमाणे हांवें वेव्हार करचो, भावार्था प्रमाणे म्हजें सगळें संवसाराची साल समकन हांवें करचें. कोण भावार्था प्रमाणे जियेता त्या मनशाक संवसाराची भिरांत आसना, वा संवसारांत कितें तो उणेपण भोगता त्या विशयांत ताका लज दिसना. लज म्हणली देवा मुखार ना. कित्याक? कित्याक? आं माईक माईक गिव 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 हांगा हांगा. ओके. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर लज भोगल्या. जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर आमचे खातीर लज भोगल्या. लज ताणें भोगल्या. पळया, मनशाक एकदम तुटोन पडटा म्हळ्यार ताची लज केदाळा उक्ती जाता. म्हळ्यार लजे वरवीं मात्र मनशाचे लास्ट स्टेज ती. तेदोळ मुसर मनीस सोंसता. पूण जिजून कुर्सार तो विणगो जावन आमची हर एक लज ताणें घेतल्या. आनी आमकां एक मर्यादेन, आमकां एक बळान, आमकां एक तकली उखलून जियोवचें जिवीत संवसारांत जियोवच्या खातीर ताणें आमकां एक हातेर दिलां. तें जावन आसा भावार्थ. सो त्या खातीर कोण भावार्था वरवीं जियेता तो देवाक मानवता आनी देवाची खुशी करता. आमकां मनशांची खुशी करूंक आमकां हर प्रयत्न करन आमी जिखता. पूण देवा थंय आमी प्रयत्न करूंक ना. आतां
देवातय प्रयत्न हांवें करूंक ना बगार देवातय हांवें विधेय जावंका आनी ताका विधेय जाल्ले वरवीं हांव म्हजें समर्पण करचें. आतां तुमी घरांत आवय बापाय आसात, मलगडी आसात, तांकां विधेय जाता म्हळ्यार कालें. तांकां विधेय जाता, हांव म्हज्या आवय बापायक विधेय जाता म्हळ्यार कालें. कोण न्ही उलयना. तांकां काल जावन चलता म्हणून काल जावन कशें काल जावन एग्जाम्पल दिवयात की. प्रेज. तांची मद बेजार आय तांची तांकां गरजे पडचे जाल्यार आमी तांकां कर जायनातले आमी करचें. कश्ट तांकां करूंक जायनातलें कामां आमरां आमी करची. करची. विधेय जावचें म्हळ्यार. ब्रदर काले म्हणटाय तांची तांचे चिंतना केदाले आमचे वयर भुरग्यांचे वयर बरें आसता पूण ते आयकनासतना रावचे, काल जायनासतना रावचे. समजोना म्हाका. म्हळ्यार ओपिनियन म्हणचें गे तुमी, म्हळ्यार अभिप्राय म्हणचें गे. अभिप्राय न्ही, ओबिडियंट जावन ओबिडियंट कशें जावचें, त्या प्रकार जिवचें. अगर तांणी रॉंग सांगल्यार जायना. नाही ओबिडियंट जावचें न्ही. माईक धरा. हॅलो हॅलो. प्रेज. दिसले कंपाऊंडाचे आंब्याचे रुखार आंबे आसा इल्ले हाड रे सांगचे ते हाडल्यार ते ओबिडियंट हाडल्यार वो आवय बापायक विधेय जालो. तशें जाता. प्रेज गॉड. तशें जाता ते एक्चुअल तशें न्ही. त्या खातीर मनशांक खुशी करचें तें संवसारी रितीचें, पूण देवाक खुशी करीचें जाल्यार देवाच्या सिस्टमांत चलाचें. आनी ते बेजीक सिस्टम जावन आसा तो भवार्थ. भवार्थ म्हळ्यार आतां कितें, आतां भवार्थ म्हळ्यार कितें, भरोसो नसा त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयंत आमकां आसची खात्री. वय ओके. आतां बरवसो म्हळ्यार बरवसो नासाव त्या संगतीचो तारो. आतां बरवसो म्हळ्यार कालें एक आशा, मुजे थंय म्हाका कितें जायचें, म्हाका बरेंपण जायचें तशें. आतां आमी देवाच्या हातूं पळया. देवा थंय म्हजो बरवसो कसो. देवूच एक भरोसाचें मूळ जावन आसा. देवूच बरवसाचें मूळ. ओके. आतां देवा थंय म्हजो बरवसो कसो आसता. म्हाका सगळें दिलां देवान. सगळें देवान दिलां. त्या प्रमाणे आतां कालें करचें. त्या उतरा प्रमाणे आमी जीव. आतां म्हाका गोत्ता आसा जेजू म्हजे खातीर आयला, ताणें कश्ट सोंसल्यात, मरण सोंसलां आनी तो जिवंत जाला पळय गी. तें म्हाका गोत्त आसा. ताचे वरवीं हांव तें गोत्त जाल्ले वरवीं हांव एक नवी रचना जावन हांव मुखार येता. ओके. आतां हांवें भावार्थ म्हणली वस्त, भावार्थ म्हणले एक गजाल म्हज्या जिवितांत हांवें कशें कार्यारुपाक हाडचें. उतरां देवाची उतरां आयकून आनी देवाची उतरां. ओके. भावार्थ येता आमकां रोमन्स 10:17 सांगता. भावार्थ कसो येता म्हळ्यार संदेश आयकोन आनी आयकोन परतेक आनी परतेक आयकोन भावार्थ येता. ते ओके. आतां भावार्थ हांवें तो कार्यारुपाक कसो घालचो. आमकां शिकयलें उतर आनी एकल्याक दिवंक आसा तें देवाचें उतर. शिकल्लें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक आसा. आत्मा एक बचाव करूंक आसा. आत्मा बचाव करूंक आसा. एक आत्मा देवा सरसीन हाडूंक आसा. एक देवाच्या राजांत आत्मा हाडचो. ओके. ते दुसरें. पूण म्हजें जिवीत हांवें त्या भावार्था प्रमाणे हांव जिवन आसा गे.
उतार आमी मुस्त आतां हर एकलो मनीस उतार दिवचो त्या उतरा प्रमाणे जीवन आसा की फळां ताचे ती त्या खातीर हांवें भवार्थांत हांव कार्य करना सांगी म्हणलें हांवें पयलें चिंतीचें हांव कितें आसा देवाच्या उतरांत कितें आसा देवाचें उतर म्हणटा तुका म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत हांवें तुका ताचे वयर तूं ताका केदाळ विश्वास करताय ताचे वयर तूं केदाळा भावार्थ दवरताय तूं एक नितीवंतपणाचो मनीस जाताय वय गे आतां नितीवंतपणाचो मनीस जाल्लो भावार्थान ऑपरेट करीचे जाल्यार म्हळ्यार भावार्था प्रमाणे चलाचे जाल्यार सांगोंक इजी आसा सुलाभ म्हणून आसा पूण ताच्या जिवितांत भावार्था प्रमाणे ऑपरेट जायचे जाल्यार तो कशें ऑपरेट करता ती आत्म्याची फळां आमी आमचे ती आसा जे आत्म्याची फळां 9 फळां आत्म्याची फळां आसा जे ते वय होली स्पिरिटाचे होली स्पिरिटाची ते समाधान सोसणीकाय मोग वय पूण भावार्थ ऑपरेट जायचे जाल्यार फस्ट हांवें मोग अनुभव करूंक आसा हांव केदाळा मुसर मोग हांव अनुभव करिना त्या दाळा मुसर हांव भावार्थान ऑपरेट करना त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा मोगा मार्फत वावुरता तो भावार्थ वावुरचे जाल्यार ताका मोग नासतना भावार्थांत ऑपरेट जावंक साधना त्या खातीर म्हज्या आनी देवा मदलो संबंध वयर तो मोग बिल्डअप जाता कित्याक देवाचो मोग आगापे लाव म्हणटात ताका खाली तो मोग दिवचो जावन आसा तो मोग देवा तावन फ्लो जावचो तो म्हजो मोग आशेना तो म्हजो मोग आशेना तरी तो मोग म्हजे तावन तो आशेना पूण तो म्हाका म्हज्या सिस्टमान तुमी रावा एबायड विथ मी म्हणटा म्हळ्यार म्हज्या सांगातपणान तुमी रावा त्या दाळा तो मोग अनुभव करूंक जाता एग्जाम्पल एक जड आसा एक जड आमी मातयेंत दवरता ओके बी न्हय आतां जड तें जड येजे जाल्यार वयर येचे म्हळ्यार वाडाचे आनी ताका कितें फ्रूट दिवंक आसा तें दळ म्हणसर तें कालें करता तें कालें करता वय वाडोवन कशें वाडता उदक सारें बरा घालून उदक घालचें खंय आसता तें पत्रार आसता की मातयेर आसता तें व्हेरी इम्पॉर्टंट हर एक मातयेर आसलें तें जड मात्र तें फळ दिवंक शकता आतां तूं चिंत कडपी सुवातेर तें जड आसा तांदूळ फळ येता केदाळा ती मातयेच्या सांगातपणांत तें जड वाडटा त्या दाळा मातयेंत आसलें पोशकांश आनी मातयेक घाल्लें उदक खाण घेवन तें जड वाडटा तें जड वाडल्या निमती थंय तुका तें फ्रूट येवंक फळ दिवंक शकता तशेंच हांव म्हजें रिलेशनशीप म्हजें सांगातपण देवा सोवेना जावंक पुरो हांव मस्तू स्क्रिप्चरां देवाचें उतर कान घेता आनी हांव भावार्थान जियेता म्हणले बरी हांव उलयतां जावंक पुरो घडये तूं तशें उलयनाका तूं जाला म्हणून तूं उलय येय म्हणटा हांव जाल्यार हांव भावार्थान ऑपरेट करतांगी मोगान ऑपरेट करतांगी वा मोगा वरवीं वावुरता त्या भावार्थान ऑपरेट करता त्या खातीर थंय इंटिमेसी तें दोनी रिलेशन
ना आतां जडाक माती आनी उदक वय गे मातयेंत असले पोशकांश ते खाण घेवन ते वाडटा ताचे वरवीं ते फळ दिवंक शकता तशेंच हांव देवातय म्हजो संबंद आनी देवाच्या सांगातपणाचो मोग हांव अनुभव करिना जाल्यार म्हजे थंय तें फळ येना हांव एक उतर दिवचो मनीस जावन जियोंक पुरो हांव संवसाराक दाखोवच्या खातीर हांव एक देवाच्या सांगातपणांत आसा म्हणले बरी दाखोवंक की जियोचो मनीस जावंक पुरो पूण नीज जावन म्हजे थंय तें फळ येता गी तो मोग देवाचो हांव अनुभव करता गी वा हांव त्या मोगा वरवीं भवाडता वरवीं मोगा वरवीं तें फळ हांव म्हज्या जिवनांत हांव अनुभव करना सांगी हांव म्हजें सिच्युएशन एक पाड सिच्युएशन जाल्ल्या टायमार हांव कशें म्हजो वेव्हार करता एक खंयचेय एक घडीत जाल्ले ते दाळा हांव कशें रिएक्ट करतांगी हांव रेस्पॉन्ड करतांगी हाचे वयर खालें करता तूं रिएक्ट की रेस्पॉन्ड रेस्पॉन्ड प्रेज गॉड रेस्पॉन्ड कोण करता रिएक्ट केल्यार कालें जाता ना थंय हां रिएक्ट केल्ले कुडले थंय तुजें कितें जावंक आसा देवा प्रमाणे देवाच्या मांडावळी प्रमाणे तें जायना केदाळ हांव रेस्पॉन्ड म्हळ्यार ताका बऱ्या त्या मोगान वडलो सिस्टरान हांगा सांगतना सांगलें हांव जावंक पुरो म्हाका एक मनीस म्हाका रागान उलयता पूण हांव त्याच रागान हांव पाटी ताका उलयल्यार आन्सर दिल्यार कशें जाता तें भवार्थाचें संवसाराचें जावन आसा हां ते भवार्थ न्हय म्हूण न्हय ते भवार्थांत येना पूण तें येवचें म्हजें रिलेशनशीप मोग देवाचो मोग हांवें अनुभव करिनातल्या वरवीं हांव दुसऱ्यांतय म्हजें वायलंट कालें म्हणटात एग्रेशन कालें म्हणटात ताका एकदम हांव फुटता म्हणटात एक पटी कालें सांगल्यार ताका राग येता कालें म्हणटा सिस्टर ताका नेचर एकदम वायलंट जाता न्हय मनीस रागान एकच पटी आं वय हांव मोगाच्या बदलाक हांव दुसऱ्या रितीक हांव वचून आसा त्या वेळार हांव कशें एक्ट करता ताचे वयर हांव कितलो देवाच्या सांगातपणांत आसा तें जड कशें मातयेंत हांव तें कान घेता ताचें पोशकांश तशें हांव देवात हांव ते पोशकांश कान गेल्यार हांव वायलंट जायना त्या खातीर हांव देवात हांव येवचें तें पोशकांश म्हजे सवें हांवें कान घेवन ते दाळा मात्र हांव देवाचो मोग अनुभव केल्ले बरी जाता प्रेज गॉड प्रेज गॉड एफिशियन्स 6 कल्या सिस्टर एफिशियन्स 6:16 Ephesians 6:16 ओके प्रेज गॉड वसा सदांच भवार्थाचे डाल घेया तवळ नसत्या दुस्मनाचे उज्या भाले पालवून तुम्ही सकतेल्यात प्रेज गॉड खालें करी जगय हांगा आतां आमी देवाच्या सांगातपणांत जियोवचे मनीस जायचे जाल्यार हें स्टेप व्हेरी इम्पॉर्टंट सदांच भावार्थाची डाल घेया तवळ नसत्या दुस्मनाचे उज्या बाले पालवोंक तुमी सकतेल्यात त्या खातीर आमकां भावार्थ
अंत आमी ऑपरेट करता जाल्यार मोगा वरवीं आशिल्ल्या बावार्थांत आमी ऑपरेट करता जाल्यार आमकां हांगा हें स्टेप करूंक जाता. सदांच बावार्थाची डाल घेया. डाल म्हळ्यार कालें गुत्ता की तुमकां? डाल डाल खंयचे कवच? भावार्थाचे कवच. हां, आतां तुमी हे पळयल्या ते झुजाक आनी येताना हांगा अशें घालतात वय गे. तूं कोण बरो झुजाक गेल्यात? कोण मिलिटरीन धाडले गे? ओके. आतां नाटकांत पळयलां. ओ प्रेज गॉड. केले गे? हां, आळे नाटकांत केला खंय. आतां आमी पळयचे जाल्यार थोडे नाटकांत नाजाल्यार फिल्मांनी मात्र तें आमकां दिसता. त्या खातीर आमी खंयचे डाल घालीचे? भावार्थाची डाल. हां, भावार्थाची डाल घातल्यार आमकां दुस्मानातावन दुस्मान. आतां दुस्मान कोण? Evil मुकलो. spirit. आमच्या एगेन्स्ट आसलो. एगेन्स्ट आसलो कसो येता तो? हां, भले उडयता. त्या खातीर वडोल सांगलें रेस्पॉन्ड करताय की रिएक्ट करताय. वाराकेचें खंयच्यान? वार वार म्हळ्यार झगड्याक हेचें खंयच्यान वेतात? तांचे कडेन डाल आसता. आं वय गे. हां, अर्द्या कवाचे आसता. ते खाली अर्द्या कवाचे मात्र आसता गी. आं, ताचे कडेन आसता वय गी. तशेंच आमकां हांगा भावार्थाची डाल घेया म्हणटा. इट इज टोटली प्रोटेक्टेड. भावार्थाची डाल घेया. तवळ नसत्या दुस्मानाचे उजाबाले पालवोंक तुमी सक्तेल्यात. उजाबाले म्हळ्यार कालें तें? उजाबाले आमी वायट बुकांत ती वाचता म्हूण चिंता. वय वय. वायट बुकांत ती आसा. उजाबाले पालवता. हां, उजाबाले म्हळ्यार कालें? दुस्मान दुस्मानाचे. यांची उतरां. आतां दुस्मान भायरतावन येवचो दुसरोच दुस्मान. पूण आमच्या भितर दुस्मान आहा. आसता. आं, आसा. नेगेटिव्ह आमच्या भितर दुस्मान आसा की? आसा. हां, आमच्या फ्लॅश आसा पळय, आमची रक्तमासाची कूड आसा पळय, ती आमकां कंट्रोल करीचे जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज आसा. केदाळा हांव भावार्थान ऑपरेट करता, ते दाळा हांव म्हज्या रक्तमासाकी हांव कंट्रोल करूंक शकता. त्या खातीर हांगा म्हणटा भावार्थाची डाल घेया. तवळ नसत्या दुस्मानाचे. उजाबाले. आतां दुस्मान आसा पळय, आमकां भायर तावणी दुसऱ्यां कडेन तावणी अटॅक करूंक जाता. आनी भितर तावणी. आनी आमच्या भितर तावणी. आमच्या भितर तावणी तो अटॅक करता. सो त्या खातीर हांव केदाळा भावार्थ. आतां देवाचें उतर कितें जावन आसा? तेजे उतर एक बीन जावन आसा. भावार्थ सॉरी देवाचें उतर कितें जावन आसा? एक बीन जावन आसा. एक बीन जावन आसा. मागीर दोन दरीचे तलवार डाल जावन आसा. जिव्यानी ते क्रियात्मक जावन आसा. जिव्या आनी क्रियात्मक जावन आसा. मागीर देवाचें उतर तसंच जावन आसा. देवच आसा तो. इतलीं आयुधां तुमचे कडेन आसून तुमी कित्याक चलवतात? ती उपयोग करना. इतलीं आयुधां तुमचे कडेन आसून तुमी चलवतात कित्याक? आमी ती उपयोग करना त्या वेळार. गरजेच्या वेळार उपयोग करूंक आमकां कळना म्हणून. कळना. सांगा सिस्टर कालेंगे. आत्मो आत्मो आनी जीव जावन आसा. आत्मो आनी जीव जावन आसा. करेक्ट. केदाळ आमी आत्म्याक आमी देवाचें उतर आमी फीड करता. ते दाळा आमचे थंय भावार्थ सड आनी सड आमचे थंय प्रोड्यूस जावन भावार्थ येता म्हणटात वय गी. भावार्थ भितर ना. भावार्थ एक आत्म्या रुपीन काम करता. कित्याक म्हळ्यार फेथ इंग्लिशांत फेथ इज कमिंग म्हणटात.
भावार्थ येता आमच्या कोंकणी बायबलांत उपजोवन सो म्हणून असं असता न्ही वय रोमन्स 10:17 उपजावन कसो आसा येता म्हणून आसा येता येता रोमन्स 10 भावार्थ येता म्हणा भावार्थ उतर ऐकून आनी ऐकून भावार्थ येता म्हणून हा भावार्थ येता म्हणटात वय. त्या खातीर भावार्थ येता तो एक काले इट्स ए स्पिरीट तो भावार्थ येता जाल्यार ताका आमी कालें करीचे भावार्थ येवच्या खातीर आमी कालें करीचे देवाचे उतर चड आनी चड आमी रोमन्स 10:17 हा संदेश देश ऐकून आनी ऐकून भावार्थ येता संदेश ऐकून आनी ऐकून ऐकले निमती भावार्थ हांगा उत्पन्न म्हणून जाता आसा पूण इंग्लीश बायबलांत तो येता म्हूण आसा वय म्हण सिस्टर इज कमेत म्हूण आसा KJVंत वय त्या खातीर भावार्थ येता सो हांगा हांव आतां खंयचो संदेश आयकल्ले निमती क्रिस्ताचो संदेश क्रिस्तचो संदेश बरी खबर गुड न्यूज आयकल्ले वरवीं भावार्थ येता आतां हांव संवसाराचें आयकतां एग्जाम्पल कोविडा टायमार तुमी आसल्यात न्ही सकाळ वय कोणी कोविडा टायमार कोणी नातल्यात गे आ आसले हांव आसले हा पुरा आसले नाही हांवें म्हणचे कोविडा टायमार व्हड जावन गे म्हणून ओके प्रेज गॉड आं तरी हांगा देवाच्या उतरांचो हांव संदेश आयकतां त्या वरवीं म्हजे थंय भावार्थ येता पूण हांव तत्सो उलटा आयकल्यार आतां उलटा आयकतां देवाचो उतराचो न्ही हांव दुसरो आयकतां त्या ताळा कालें जाता म्हजें थंय भावार्थ कालें पुरो येता बे येता बे येता खंत येता मागीर मागीर कालें येता पिडा येता सलोणी येता सलोनी येता मागीर कालें येता तुमी व्हडलें सांगू ना हगे आ पिडा पिडा येना गे पिडा येता पयलें येवचीच पिडा पिडा वय. एक ल्हान तकली पडापड आसा म्हणून डॉक्टर हरशीन गेल्यार तो थंय टेस्ट करन रिपोर्ट पोरे कडेन हांव गेल्लो मिनिस्ट्रीक गेल्लो ती खाली कोंकली म्हणून गेल्ली खंय तिका डॉक्टरान व्हडलोसो एक रिपोर्ट दिलो आतां तिची परिस्थिती कशी ताचे वयल्यान 15 दीस एडमीट करन तिका थोडेशें पुरो ट्रिटमेंट करन सगळ्या कुटुंबांत सगळें समाधान पाड जावन सक्कळी पुरा टेन्शनार रात खालें जालें काळजान बे बसले भावार्थ धडडलो तिचो भावार्थ दंडळलो वय पूण आमी एक संवसारी रितीन आमी उलोवचें जाल्यार कशें आसा तें मनशा संवसार कसो आसा पळया त्या खातीर आमी देवाच्या उतरांत न्हू पयस आसल्यार कशें आसता आमचें जिवीत आनी आमी देवाच्या उतरांत आसा जाल्यार आमचें जिवीत कशें आसता म्हणून आमकांत तर्जुमो करूंक जाता सो त्या खातीर हांगा म्हणटा तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक प्रगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा आतां हे क्रिस्ताक प्रगट केल्ले निमती संदेश कशें आयकोंक मेळचो बरें कर आमी क्रिस्ता विशयांत प्रगट आमी केल्ले वरी आनी एकल्याक सांगले वरी हा क्रिस्ता विशयांत आमी आनी एकल्याक सांगले विशयांत क्रिस्ताच्या विशयांत अशें सांगले विशयांत तें प्रगट जाता वय प्रगट केल्लें जाता तर संदेश आयकोंक कसो मेळटा दुसऱ्यांक बरें केल्ले कसो मेळटा दुसऱ्यांक बरें केल्ले वरी आतां तूं एक खालें उलय उलय मागीर उलय आतां खंयचें एक उतर एक भावार्थ म्हूण सांग भावार्थ आं आतां तुका आयकलें आं कालें आयकलें भावार्थ म्हणलो शब्द आं भावार्थ म्हणलो
शब्द तशेंच तू देवाचें उतर तुज्या तोंडान तावन तू उलयताय जाल्यार पयले संदेश तुका आयकोंक मेळटा. पयलो संदेश तू परगट करताय. परगट म्हळ्यार तुवें उसारचो. परगट करचें म्हळ्यार खाली हे न्हय, मुस्तू जाणांक शुभवार्ता प्रसार करचें न्हय. उसारचे परगट करचें म्हळ्यार तुवें तुज्या तोंडान तावन देवान दिल्ल्या अधिकारा वरवीं तुवें तो उसारचो. तू केदाळा उसारताय तेदाळा तुकाच पयले संदेश तो आयकोंक मेळटा. तू देवाचें उतार एक वाचताय तू पयले तो संदेश तुका आयकोंक मेळटा. तुजे भितर कितेंय उणेपण आसा, आतां तू उणेपणून तू उसारशी जाल्यार खंयचो संदेश मेळटा? तसो आयकोंक मेळटा. उलयल्लो तूं खंयचो मेळटा? आमी काले उलयता तेंचो आयकोंक मेळटा. त्या खातीर भावार्थी मनीस केदाळाय भावार्थाचो संदेश मात्र उलयता सोड न्हू, सिच्युएशना प्रमाणे तो उलयत जाल्यार तो थंय पडता. तो थंय पडता आनी ताचें सगळें चिंतापत बदलता आनी संवसारी रितीन चिंतूंक सुरू करता आनी संवसारी रितीनच ताचें रिजल्ट ताका येता. त्या खातीर म्हजें उलोवणें केदाळाय देवाच्या उतरांक सरी जाल्लें उलोवणें मात्र हांवें उलयचें. हांव केदाळा म्हजें उलोवणें हांव त्या सिच्युएशना प्रमाणे उलयतां आनी म्हजेंत समाधान हांव पाड करून काण घेतां आनी हेरांचें समाधानी हांव पाड करूंक शकतां. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा क्रिस्ताक परगट केल्ले वरवीं संदेश आयकोंक मेळटा. क्रिस्ताचो संदेश परगट केल्ले वरवीं परगट हांव उसारले वरवीं ताचे वरवीं म्हाका खालें जाता आयकोंक मेळटा. आयकोंकय मेळटा आनी म्हजे थंय आयकल्ले वरवीं भावार्थ वाडटा. त्या खातीर कितें करूंक आसा म्हजे कडेन आसा. हांवें खंय वसाचे म्हणून ना तशें म्हणून तुमी हांगा रेती घेय नाकात म्हणचें न्हय. हांवें म्हळें कितें म्हळ्यार हांव खंयचें उतर आतां हांगा तुमकां खंयचें उतर दिता देवाच्या उतरा विशींत उलोवंक, देवाच्या उतराची समजोनी आनी देवाच्या मोगा विशयंत तुमकां समजोनी ती ताचे विशयंत तुमकां मेळटा. आतां तुमी एक खंयचेय एक आतां एक ब्रदरान सांगले बरी ड्रामांत वचून तुमी आयकल्यार आनी तेंच तुमी तुमच्या मतीक रिपीट केल्यार कालें जाता. आतां डायलॉग्स पक्कन कालें एक मनाक भारी खुशी जाली, भारी बरो आसा तो एक डायलॉग हांव म्हणटा म्हणून कंटिन्यू म्हळ्यार कालें जाता. तसो आमच्या तो काळजांत आमी त्यात आयकोंक मेळटा. डायलॉगांत वता. तुमी हाका गेल्यात गे DJ क्लब्सांक कोणी वचून प्रेज गॉड कोणी वचून तुमी थंय पळया. तुमी एक म्युजीक पार्टीक आनी गेल्यार तुमी त्या सावंडाक थंय दवरल्या सावंडाक तुमी थंय वेळ करशिल्यार थोडे दीस तुमकां तसो सावंड तुमच्या कानाक परतेक आनी परतेक परतेक आनी परतेक आयकता. काही नाका तुमच्या घरांत व्हडलें म्युजीक दवरून तुमी घरांत आयकया कालें जाता. तेंचो आयकोंक मेळटा. तेंच आयकोंक मेळटा. न्हिदेन तिथे त्या खातीर आमी खंयचे आयकाचे देवाचे उतराचो संदेश. देवाच्या उतराचो संदेश हांव केदाळा आयकात. तेदाळा म्हजे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता आनी त्याच भावार्थान म्हजें कालें म्हजी साल समकण बदलता आनी ती त्या साल समकणी बदलले वरवीं म्हाका हेर पळयतात आनी म्हजे थंय कशी बदलावण जाल्या म्हणून
ते समजून कान घेतात आणि ताचे वरवीं तुवें क्रिस्ताक परगट केल्ले बरी जाता. त्या खातीर पयलें हांवें तो संदेश आयकून हांव म्हजें जिवीत बदलतना म्हज्या जिवनांत आयिल्ल्या बदलावणी वरवीं पेलोय विसारता, पेलोय समजता आनी ताचे वरवीं ताचें जिवीत बरें जाता. हें म्हणजे हाका गूड न्यूज. त्या खातीर आमी हांगा ह्या 17 तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. हांव केदां परगट उसारतां. हांव खंयचे देवाचें उतर कान घेवन हांव म्हजे इतल्याक हांव तें कन्फेस केल्यार पावना. म्हज्या तोंडांत हांवें उसारिचें आनी तो आवाज म्हज्या कानाक आयकाचे आनी हांव केदां प्रत्येक रिपीट करतां. हांव एक भावार्थाचो मनीस जातां आनी एक भावार्थी मनीस जावन हांव म्हजे थंय आयिल्ल्या बदलावणेक दुसरोय पळोवन तोय बदलावणेक इसारता. हें जायजें आमचें क्रिस्तांवपण. हांव खाली म्हजे इतल्याक हांव क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार म्हजे थंय कितेंच करूंक शकना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां भावार्थाचो मनीस ताका बें आसना. तुमी पळय आमी आमच्या जिवनांत बघलां आमकां पयलें खंयचें सिच्युएशन येताना बें येतालें. आमकां आतां खंयचें सिच्युएशन आयल्यार पडना. म्हजे कडेन हातेर आसा, म्हजे कडेन तें बळ आसा. बळ खंयच्या निमती आयलां म्हाका? भावार्था वरवीं तें बळ आयलां. तें सिच्युएशन हँडल करूंक जावंक पुरो तें वर्स्ट सिच्युएशन तें म्हाका हँडल करूंक म्हजे कडेन तें बळ आयलां. हांव त्या संगतीक हांव चड टेन्शन करना आनी म्हजें समाधान पाड करना. थंय तशें जालें गे वय गे जावन नाजाल्यार खालें पयलें. तुमी पळयलां थोडे मनीस न्हिदोन आसतात बरें न्हिदोन आसतना तांकां एक हळू उठ थंय खालें गे जालें म्हणून मनीस उडोवन पडोवन धांवता. उडोवन पडोवन धांवता मनीस आनी हाका एक्सिडेंट जाता. धांवन थंय वचून वो पडटा आनी कालें जाता. सिच्युएशन थंय दुसरेंच. त्या खातीर आमकां आमच्या जिवनांत आमच्या कुडीक आमी ओडलो कशें आमी फास्टींग केल्यार आमच्या जिवाक कशें आमी कंट्रोल करयत म्हणून तशेंच भावार्थ म्हणलो सब्जेक्ट आसा पळय तो ल्हान सब्जेक्ट न्हय. तो तुज्या सगळ्या कुडीक कंट्रोल करूंक जाता. खंयचे सजीव कल न्यूज आयल्यार कितेंच वायलंट कितेंच हांव अतिरेक जायनासतना तें सिच्युएशनाक हांव कंट्रोल करूंक शकतलो. एक समर्थीक एक हांव मनीस जाता. त्या खातीर मनीस चिंता जावंक पुरो. भावार्थ म्हळ्यार कालें तें दोळ्यांक दिसनातलें त्या टायपार आनी पुरो चिंता वय गे. भावार्थ म्हळ्यार ल्हान सब्जेक्ट. क्रिस्तांवांक कोण क्रिस्ताचो मनीस क्रिस्ताक फॉलो करता क्रिस्ता प्रमाणे जिवंक जाय आनी देवाचें हर एक आशिर्वाद आनी अधिकार अनुभव करचो वापरच्या मनशाक भावार्थ नासतना कितेंच करूंक जायना. हर एक स्टेपाक आमच्या भावार्थ जायचे आमच्या जिणेंत आमी हँडल करूंक. त्या खातीर पयलें आमी वाचल्लें उतर जावन आसा भावार्थाची ढाल घेया त्या दाळा तुमी दुस्मानाचे उजाबाले हलवयताले.
त्या खातीर दुस्मान एक दुस्मान भायर असता, एक दुस्मान भितर असता. वय गे ब्रदर, भितरल्या दुस्मानाक कंट्रोल करीचे जाल्यार आमकां मस्तू कश्ट आसात. भायल्या दुस्मान आमकां दिसता तो कालें करता, भितरलो दुस्मान आसा पळय ताका आमी कंट्रोल करीचे जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज आसा. त्या खातीर हर एक म्हजें उतर, हर एक म्हजे एक्टिविटीज भावार्था वयर आसा जाल्यार हांव ताचे उज्याबाले पालवोंक शकता. जावंक पुरो म्हज्या कुडीचे, जावंक पुरो म्हज्या दोळ्यांचे, जावंक पुरो म्हज्या जिबेचे. जीब कशी असता, पळप 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 करता. वय गे, एक न्यूज मनी आयकल्यार हा तांच्या घरात तशें जालें गे, अरे बरें बरें भारी उसळटली. येता गी ना तोंडांत ते येनातले बरी आमी कोण कंट्रोल करता, कोणाक कंट्रोल करूंक जाता. हांगा भावार्था विशयंत कोणाक गोत्त आसा. हांव भावार्था वरवीं केदाळा हांव चलतां, त्या दाळा मात्र हाका हांव कंट्रोल करूंक शकता. त्या खातीर म्हणटा दुस्मानाचे उज्याबाले हांव पालवोंक शकता. त्या खातीर हांवें दुस्मानाचे उज्याबाले पालवयचे जाल्यार पयलें हांवें स्ट्रॉंग जायचे. आतां चिंतया आमी दोग जाण रसलर आसात, तांकां एक मॅच घालतात. ते मॅच घालतना एकलो 90 रसलर, एकलो बारी पोरनो रसलर. आतां मॅचाक गेल्यार कालें जाता, पोरनो आहलो मारन मारन बडयता. वय गे, काडता बडयता. तशेंच जाता. हांव केदाळा म्हज्या हे भावार्थ म्हणलें हातेर म्हजें स्ट्रॉंग ना, त्या दाळा म्हाका तो बडोवंक शकता. त्या खातीर हांवें म्हजे भावार्थ म्हणले ह्या विशयांत हांवें चड चिंता पाठोवन ताचे वयर हांव केदाळा कार्य करतां, ताचे वयर केदाळा हांव ऑपरेट करतां. त्या दाळा मात्र हांव जिखोवंक शकता म्हज्या जिवितांत. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां 2 Corinthians 5:7 घालया सिस्टर. 7 and 8 सांगाता आसा म्हूण चिंता. 5:7 वाचता. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्ही बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलतां. आमचे देर विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोड सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण आमकां दिसता. आतां हांगा बारीक कन्फ्युजन आसा. ओके, आमी सकयल्या मागीर कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता. भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता. आतां आमचे नेक्स्ट आमचे देर विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोड सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण आमकां दिसता. आतां हांगा तुमी हें चिंती नाकात. सोम्याच्या घरा वचून रावचें म्हळ्यार आमी हांगा तावन संवसारांत तावन वेचें म्हणून न्हय. सोम्या सांगाता रावून सोम्या सांगाता चलचें. हांगा म्हज्या फ्लॅशाक हांव दामतां, म्हज्या कुडीच्या वडण्यांक हांव दामून हांव सोम्या सोम्या चलचो मनीस जावचें. त्या खातीर हांगा पयलें हांगा म्हणटा कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता.
भावार्थाचो उजवाडान हांव चल्ल्यार म्हाका काले मेळटा दैर मेळटा. दैर कळ्ळें तें, खाली दैर न्हय, विशेष दैर. हांव खंयच्याकी त्या वेळार भियोंक सकना. म्हज्या खंयच्या वेळ घडयेर जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत वर्स्ट सिच्युएशन येता जावंक पुरो म्हाका एक नालिसाची एका मनशान म्हाका उतरां उलयलीं जावंक पुरो. म्हजी मर्यादत काडली म्हणून येवचें तें सिच्युएशन जावंक पुरो. म्हाका ताणें म्हजे कितेंच म्हाका तोंड दाखयन येतलें बरी कर घालें ताणें म्हणलें सिच्युएशन आसा म्हणून चिंतया. पूण हांव बावार्थी मनीस जाल्यार, हांव बावार्थान बरयल्लो मनीस जाल्यार त्या दाळा म्हजे थंय दैर विशेष आसा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. नॉर्मल दैर न्हय, संवसारांत चलचें तलें दैर न्हय. हांव एक विशेष दैराचो मनीस जाता. देखून आमचे हे कुडीचें बिडार, आमच्या कुडीचें हें बिडार सोडून सोम्या थंय रावचें म्हळ्यार हांवें आत्म्या परमाणे चलचें जावन आसा. त्या खातीर हांवें म्हज्या जिवनांत हांव भावार्थ म्हणली सब्जेक्ट तो काण घेवन हांव केदाळा मुखार येता. त्या दाळा म्हजे थंय तें बदलावन हाडूंक शकता. कितले जण एक घरांत जावंक पुरो कोविडा टायमार खालें जालें मनशांक, भायर वचोंक ना, भायर वचोंक ना. खावंक जेवंक रावलें पडलें. आमची एक हांगा एक सिस्टर आसली, एक सिस्टर आसली, ती हांवें सांगलां घेवन पयलें. ती म्हणटाली तिका बारी बें दिसतालें. तशें तिच्या पुतान वा तिच्या घोवान भायर वचोन कालें हाडचें आहलें. ही बियान घरात ही वचनातली. पूण कोवीड कोणाक आयलें गोत्ता? हिका आयलें. वय लास्ट टायम सांगलें म्हणून वय. त्या खातीर म्हाका हांव कितें बियान चिंता तें म्हाकाच घडता. त्या खातीर हांव थोडे फावटी कालें तो पिडेचो मनीस सायबा ताका आपडल्यार पिडा येता म्हणून हांव चिंतां जाल्यार तूं एक देवाचें उतर दिवचो मनीस ताका कशें मागणें करताय, ताका कशें तूं आपडताय, ताका कसो तूं देवाचो मोग ताका दिवंक शकताय. जायना त्या वेळार दिवंक जायना तें. त्या खातीर आमी देवाच्या उतराची समजोनी आमचे थंय आसा जाल्यार आमकां हल्याक पुरा आस्पाद मेळना. आमी पिडा येता म्हणून भियोवचें वा थंय तलें घडलां म्हणून म्हाकाय घडात म्हणून चिंतचें. थंय तशें जालां गय, त्या शेजारच्या भुरग्याक तशें जालां गय, म्हज्या भुरग्यांक तशें जाता म्हणून चिंतचें. पळया कोण पुरो तशें चिंतात तांकां तल्यांत सिच्युएशन येता आनी ताचे विशयांत दीस आनी रात राती न्हीद पडना. राती मागीर उठोनी बसोन तेंत चिंतचें. त्या खातीर आमकां देवान चिंची मनशां करूनात आमकां बावार्थान अधिकार चलोवची मनशां करून दिल्यात. त्या खातीर आमचें धैर्य विशेष म्हणटा. आमी खंयच्या सांगते की आमी भियेनातले मनीस. देखून आमचे हे कुडीचें बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचोन रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. सोम्या सोवें चलचें, सोम्या सोवें रावचें, सोम्या सोवें उलोवचें हें जावन आसा रिलेशनशीप. हांव ह्या संबंधान केदाळ आसा
म्हाका कोणाची गरज ना. हांव एक स्वतंत्र मनीस जाता. हांव ती स्वतंत्र अनुभव करूंक जाता. म्हाका कोणी नात. म्हजो हांव एकसुरो पडलो. हांव म्हज्या पयलें केल्ल्या कितें कार्या निमती हांव एकसुरो पडला ना. पयलेंचे देव केदाळाय चिंती ना. देवान सगळें ताच्या पुता मारिफात ताणें तुजें जिवीत तुजें उक्तावण करूं ना. बदलाक तें कुर्सार खिळावन नाश केला. ताका सुमेत गोत्तू ना आतां. त्या खातीर तुमी पळयलां गे सबार जण प्रिचर आसात. सबार जण व्हडले व्हडले मनीस आसात देवाचें उतर दिवचे. तांचें जिवीत फाटलें जिवीत मस्त फाड जिविताल. केदाळा तांकां देवाच्या उतराची समजोनी मेळ्ळी. केदाळा तांकां सत कळ्ळें. सता वरवीं ते बंदडेतावन भायर आयले. आतां ते सगळ्या संवसाराक त्या जेजूची सुवार्ता देवाची सुवार्ता ती परगट करचे तोलो पवित्रत्म तांचे सगळें वावूरन आसा. आनी ते सगळ्या संवसारांत बेन आसतना भिरांत नासतना ते देवाचे उतार दिवंक परगडतात. हें जाता. आतां तुमी पळया जेजूचे शीस कशें आसले. मासली पागचे आनी कालें. तो जाकेव कसो आसलो. सुंका गाट्याचो अधिकारी जावन आसलो. तो मनीस कसो तो जेजूक पळोवच्या खातीर तो रुखाक सोडलो. आनी थंय तावन तो पळयचे म्हणून तो आशा बघून आसलो. आनी ती आशा जेजू कळ्ळी. आनी जेजून ताका जाकेव हांगा ये. ताचें क्वॉलिफिकेशन विचारलें गी. तुवें नोट्स केलाय गी. तुवें डिग्री केलाय गी. तुवें थियोलॉजी शिकलाय गी. तूं आनी कालें शिकलाय गी. तूं कितली क्लास पास विचारलां गी ताका. देवा मुखार क्वॉलिफिकेशन एकच तुजो बरवसो आनी तुजो भावार्थ. कोणाक बरवसो आनी भावार्थ आसा तेंच देवा मुखार जावचे. जेजू मुखार जावचे तें क्वॉलिफिकेशन. जेजू जाकेवा काले म्हणालो सकला देव. तू पळया काले जायत वो पयशिल्ल्यान पळोवंक गेल्लो. दिसता जाल्यार वयर रुखार तावन पळया म्हणून रुखार सोडलो. ताका दिसनातलें. तो मोटवो वैगी वयर सोडलो बसलो. आनी जेजू येतानंत जेजू म्हणटा हॅलो जाकेव कम हियर. पळया ताणें चिंतलां गी. तो पळोवंक आयिल्लो मनीस ताचें जिवीत कशें बदल्लें. आनी म्हणटा जेजू ताका म्हणटा जाकेव वेगी सकला देव आज हांव तुमगेर येवन रावूंक आसा. पळया आज आमकां देव जेजू हर एकल्यांक येंत सांगता. तुवें फाटल्या जिवितांत कितें केलां तुवें कालें केलां तें जेजूक नाका. तुजें वजन जेजूक नाका. ते जेजून ताचें काम केलां 2000 वर्सां पयलें. तुजें वजन खाण गेलां ताणें. आतां तुका ताणें फ्रीडम दिलां. त्या खातीर जेजून ताका सांगलें सकला देव आज तुज्या घरा हांव येवन रावतां. ते दाळा जॅकेवान कालें म्हणलें हांवें कोणाक लुकसाण केलां. 10% ताका पाटी दिता म्हणून 4 वांट्यांनी पाटी 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितां. जेजून सांगलें गी तूं पाटी दी म्हणून. ना तो जावन सांगून ही जावन आसा बदलावण. ही बदलावण आमच्या हर एकल्या थंय येता.
हांव केदाळा जेजूक स्वीकार करता, तो मनोभाव म्हाका आसा जाल्यार तेदाळाच म्हजे कडेन ती बदलावण येता. कित्याक म्हजी ती आशा, म्हाका ती तो बरवसो म्हजे कडेन. कित्याक खंय मनी म्हाका हांव करता पाड म्हणून गोत्त आसता मनशाक, पूण जाल्यार त्या सुडका जोडूंक जायनातले बंदडींत मनीस असतात. पूण केदाळा हांव जेजू सवें हांव आनी मुखार चलता म्हणून म्हजें मन बदलिता. तेदाळाच म्हजे थंय पवित्रत्मो काम करूंक शकता आनी ताका जाय जाल्ली वाट आनी ती ताका जाय जाल्ली तयारी सगळे पवित्रत्म्या मारिफात ते जाता. त्या खातीर आमचे कडेन कितें उणेपण आसा देव विसारना, जेजू विसारना. तुझे उणेपण तो भरती करण तुका पवित्रपणाक आपण हाडता. हर एका मनशाक पवित्रपणाक आपण हाडचें काम जेजून सुरू केलें आनी जेजून तें पंथाक पायलें. ताणें सुरू केलें आनी ताणें पंथाक पायलें आनी ताचे वरवीं हर एक मनशाक पवित्रपणान जियोंक आपण मेळ्ळां. रोमन्स 3:21 पळया आमी कशें आतां ओके वाचा आपणें. पूण आतां नियमशास्त्रा विणे देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापे जाला. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्याच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. ओके 29 म्हणसर वाच. प्रेज गॉड. हे नितीवंतपण बवार्ता मरिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्तांतय बवार्थ दवरल्या सगळ्यांकी कसलोच भेदभाव नासतना देव ते फावो करता. कित्याक सगळी पाताक आदारले आनी देवाचे महिमेन जावचे भाग होगडायले, वांटली जावचे भाग होगडायले. तसल्या तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा ते सोडवणे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वारवणे मरिफात ताचेर बवार्थ दवरल्यांच्या पथकांच्या फरीकपणाचे वेदिकन देवान ताका साबे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशाक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पथकां सोसूंक व्हेली. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हूण आनी क्रिस्तांतय विश्वास दवरल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हूण आतां तो दाखयता. तशें जाल्ल्यान आमी आमची बाडाय खंय उरली. बाडायेक जागोच ना. खंयच्या कारणाक लागून ना. मनीस नियमशास्त्र पाळता देखून काय न्हय, बागार तो सतमंता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता ते केल्ले वरवीं न्हय, बागार बवार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता. देव जुदेवांचो मात्र न्हय वे देव मुनवे, देव जुदेवांचो मात्र देव मुनवे. जुदेव न्हय आसल्यांचे तो देव न्हय वय, तो हेर जातींचो देव. प्रेज गॉड. पुरो 21 घया आमी थंय. ओके. पूण आतां नियमशास्त्रा विने देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्याच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. आमी कशें चिंतल्या? हांवें खंयचेय कार्य केल्यार नियमा प्रमाणे हांव
उपादेशा प्रमाणे चल्ल्यार आनी हांवें कितेंय खंयच्याय जाग्याक गेल्यार वा हांवें हेरांक दान धर्म केल्यार वा हांवें हेरांक जेवण वाडल्यार वा हेरांक हांवें आनी कालें केल्यार हांवें हेल्प केल्यार हांव नितीवंतपण जोडलो मनीस. आतां नितीवंतपण म्हळ्यार कालें पयलीं आमी ताका या नितीवंतपण म्हळ्यार कालें देवाच्या आम्ही वड समाजात म्हणले. चलचे माणूस नितीवंतपण. हां आम्ही देवा- वड म्हणलेचे हां आम्ही वड म्हणलेचे आमी व्हड म्हूण लेखचे आमी व्हड म्हूण लेखचे न्हय ते. देवाच्या समाजात चलचे नितीवंतपण म्हळ्यार रायट स्टँडींग विथ गॉड. हांव देवा सोवें समाज रावसो वा चलचो एबिलिटी जोडसो मनीस. देव पवित्र वय गी वय आ म्हणतात गी वय. अरे एकलो म्हणतात गी कोणाकी डाऊट आसा गी ना ना. तरी त्या पवित्रपणाच्या सांगाता आम्ही पवित्र हांवें रावाचें जाल्यार हांव कशें जायचें. नितीवंतपण देवाच्या समाजात आम्ही चलत. देवाच्या समासमपणाक आमकां कोणें कर्ण दिलां आतां. हांवें केल्ल्या कामान गी जेजून केलं. हांवें केल्ल्या वावरान गी हांव सदांय मिसा गेल्ल्यान गी हांव नोवेनां केल्ल्यान गी हांवें वाती पेटयल्ल्यान गी हांवें जेले घाल्ल्यान गी हांवें दान धर्म केल्ल्यान गी हांवें कोणायकी बिडार दिल्ल्याक गी हांवें कितेंय बरेंपण केलां म्हणल्यार त्या वरवीं गी. क्रिस्तान ताची खुर्सार आमचे कथे वडोल सांगलें ह्या नियम कितले नियम आसात त्या नियमांत एकी पाळूंक तो जावना जाल्यार तो नियमशास्त्राच्या शिरापाकाल वेता. येता पूण हांगा काले म्हणटा पूण आतां नियमशास्त्रा विने देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हणून उगडापें जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवादाच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. ताच्या उपरांत हे नितीवंतपण बावार्थ्या मरिफात हांवें हे नितीवंतपण हांव सदांय नवें केल्ले वरवीं हे नितीवंतपण हांवें दुसऱ्यांक बरें केल्ले वरवीं हे नितीवंतपण हांवें दुसऱ्यांक उपकार केल्ले वरवीं दुसऱ्यांक मजत केल्ले वरवीं खंयचे वरवीं नितीवंतपण लाभता आमकां. आवडता मारिपात मनशाक लाभता. भावार्था मारिफात मनशांक लागता. पळया तोय भावार्थ आमचो न्हय. तो देवातो न्ही. ते उडा स्टोरीच्या. हे नितीवंतपण भावार्था मारिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरल्या सगळ्यांकी कसलोच भेद नासतना देव ते सगळ्यांकी मेळटा. फावो करता. करता. प्रेज गॉड. सिस्टर वयर करा गे. प्रेज गॉड. हे नितीवंतपण कशें लाभता पळय सक्कडी आमी एक धैर्यान बळान हे एक आमी वाशया नितीवंतपण कशें लाभता. हे नितीवंतपण हे नितीवंतपण माईक हे हे नितीवंतपण हे नितीवंतपण बावार्थ्या मरिफात मनशाक मनशाक लाभता. लाभता. जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरल्या सगळ्यांकी कसलोच भेद नासतना देव ते फावो करता. कोणे फावो करचे. देवान फावो करचे. कोणे फावो करचे. देवान फावो करचे. हांवें काम केल्ल्यान न्हय गी. नाही हां नाही हांवें बरेंपण केल्ल्यान न्हय गी. नाही हांवें मागणें म्हणल्यान न्हय गी. हांवें दिंबयेर पडल्यान न्हय गी. हांवें कालें फास्टींग कालें म्हणटात उपास केल्ल्यान न्हय गी. हां पुरो चिंतलें दुसऱ्यांत न्ही. हां हांगा दुसऱ्यांत न्ही समा म्हणून वय. आमी कालें करना जाल्या
आम्ही कालें करनासले येदोळू आमी नवें करता आले हांव हां आनी सदांचे मिसावेचे आले हां बरे बरे जाग्याक ते येताले हांव येताले हांव. हां पूण शेताक पेताले हां मागीर पेस्ता दुसरे दिव्यार चलताले. पेस्ताले हां. ते येताले हांव. मागीर थोडेशीं कार्यां करताले आमी हां मागीर आनी एक व्हडलें करताले वेकँडला पेटोवन हाडल्या खालें दान धर्म न्हय ताचेर न्ही आनी एक देवाक आमी रीण दिताले हां आंगण आं आंगवण्यो हांगा कालें आसा तर आंगण करूंक ना गे ब्रदर हां आंगण करता आंगण म्हळ्यार कालें जेजूच्या नांवान केलें आंगण त्या कळली आंगण कलें तें बरें केल्यार आंगण दिता म्हूण सांगून बसयतात तें जेजू तुका बरें केल्लें गी तूं बाबरतान बरी जाल्ली देवाच्या न्ही आतां तूं न्ही. आतां न्ही ब्रदर ओके प्रेज गॉड सांगा पयलीं सन लॉरेन्साक सांत अंतोनीच्या जाग्यार आं म्हाका इल्लें एक्को जाता तुमी उलयल्लें सन लॉरेन्स आनी सांत अंतोनीच्या जाग्यार वचून आंगण फारी करतात न्ही आं हांवें फारी केलें ल्हान म्हज्या भुरग्याक मोठी पयशे घालता म्हणून ते दाळा ओके ल्हान भुरगें आसतना चेडवा देवाच्या उतरांत तुमी वचोना नातल्ले हांव ते दाळा न्ही देवाच्या उतरांत तें बरयलां जाल्यार हांव मानतां देवाच्या उतरांत तें ना जाल्यार हांव मानूंक सादच ना तुमी कालेय म्हणा म्हाका देवाच्या उतरांत दाखया न्ही उतरां पयलें आमी गोत्तू नात कांय गोत्तू ना समजणीच नातली गोत्तू नासतना केल्ल्या पातकांक माफी आसा खंय आसा पोरण्या सोल्ल्यान आतां तूं नवी रचना जालाय गे वय गे पोरनोताय नवी रचना जाल्या हा पोरणे पुरा गेले नवे रचना जाल्या हांव. तूं आतां पोरणेय धरताय आतां नवें इल्लें इल्लें पॉलिश करताय जाल्यार तूं खंय आसाय अनुभवडचो जेजूची बरी खबर स्वीकार केल्या गी जेजूची आनी खंयची खबर तुवें सालती दवरल्या मोईचेन कानीक व्हरनो बेटया आतां देवाक म्हजी आनी तुजी कानीक जाय गी त्या कुर्सार येदी व्हडली कानीक ताचो सगळो जीव ताणें अर्पिल्या उपरांत आनीक कानीक हांवें दिजे गी तो जेजू जिवंत आसतना ते जेजू जीव आसतना जेजू जिवंत आसतना आसलें जेजू जीव आसतना ते सांगलें ताच्या उपरांत ताणें कालें केलां संपदलें म्हळ्यार तुजें आनी म्हजें हर एक उणेपण त्या कुर्सार ताणें भरती केलां आनी तुका सुटका दिल्या हें जावन आसा गूड न्यूज सांपावलान बरयलां गी खंय म्हणी कानीक बेटया खंयच्यांत प्रेज राव एक एकलो सांगा दोगां सांगा ना वासा काढा 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 हां ओके तुमी काडून म्हाका मागीर म्हाका पर्सनली येया नो प्रॉब्लेम ताचें क्लॅरिफिकेशन हांव दितां तुमकां प्रेज गॉड नियमशास्त्रा प्रमाणे तें कानीक भेटोवचें आसलें पूण हांगा खंयचें नितीवंतपण मेळ्ळें कशें नितीवंतपण मेळ्ळें आमकां हां जेजू क्रिस्ता तें जेजू क्रिस्त तें हांगा खालें आसा हांगा जेजू क्रिस्ता बाबार्ता वरी हे नितीवंतपण बावार्ता मारिफात मनशाक शाक लाभला. लाभता जेजू क्रिस्त तें बावार्थ दवरल्या सगळ्यांक बावार्थ दवरल्या सगळ्यांकी आं कसलोच भेदभाव ना राव एक मिनिट ब्रदर एक मिनिट कसलोच भेदभाव नासतना देव ते फावो करता तरी आतां हातूं कांय देव भेदभाव करता गी ना तुवें उणें केलाय तुवें सड केलाय तुवें तें केलाय हें केलां हांगा खालें म्हणटा तूं हें खाली भावार्थ दवरल्यार पुरो तुज्या भावार्था वरवीं तुका हर एक तुका देव
फावो करता म्हणटा. एक्चुअली आमकां जेजून कुर्सार हर एक कर्ण दवरले वरवीं हांव जेजू क्रिस्ताक केदाळा हांव म्हजो सोमी सोडवंदार म्हणटा ते दाळास हांव ताच्या सांगातपणांत हांव जियोंक शकता. त्या खातीर आमी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी काणगेचे. सांगा ब्रदर काले. प्रेज गॉड. पावलो आनी साबार दीस कोरितातच रावलो. उपरांत भावांक आदेस म्हणून प्रिसिल्ला आनी आक्विला सांगाता तारो धरून सिरिया गेलो. केंक्रे पावतास ताणे आपल्या माथ्याचे केस तसयले कित्याक ताशी ताची ताची आंगवण असली. ताची आंगवण असली. ताची आंगवण असली म्हळ्यार ताणें ते पातयेला. तो खंयचे पातयेला तो? हांवें माथ्याचे केस तसल्यार त्या खातीर मनीस नाही नाही. आनी एक सांगता खाले खाले सांगा तुमी. ते म्हळ्यार तो एक्चुअली तो खंयच्यान आसलो पयले? जुदेव जावन आनी नियमशास्त्रांत आसलो नियमशास्त्र. मनीस. आनी देवाचो आपुट्ट मुख करसो मनीस. ते जायचे नियमशास्त्र ताणें पाळलां. तातूंत कांय हें करूं ना ताणें. नियमशास्त्राचे सक्कर सांगते हांव पाळना येयलां. त्या खातीर तेंत जालां ताचे थंय. त्या खातीर आपूण हांगा काले म्हणटा. वाक्य 18 हांगा काले म्हणटा. 18 ना ना धर्मदूताची कृत्य. नाही नाही नाही. आतां हांगा काले म्हणटा. भावार्थ दवरल्या सगळ्यांकी कसलोच भेद नासतना देव ते देव फावो करता. हांव म्हज्या बळान आनी कितें करता जाल्यार तें देवाक कांय पडून वचूना. पूण क्वेश्चन हांवें सुमार जाणां विचारले म्हाका कोणाचे करेक्ट आन्सर मेळना. फादर पडेसा विचारले हांवें. आज तुमचेर उलयतना म्हजे मतीन ते आयले ऑटोमॅटीक. प्रेज गॉड. ताका म्हणचे होली स्पिरीट काम करचे. त्या खातीर केदाळा 7 जाणां जाताय आनी 7 तुका सुटका दिता. त्या खातीर आनी एक आसा. हांव नितीवंत जावंक पुरो. बाबार्थ वरवीं हांव नितीवंत जालां. पूण आतां हांवें करचीं पातकां खालें म्हणून सवाल येता की ना? त्या खातीर आमकां जेजू एकलोच देवा आनी म्हज्या मदलो मध्यस्थ जावन आसा. तो म्हजे खातीर ताणें म्हज्या खातीर रगत वारयलां. म्हजे खातीर मेला. तो आतां हांवें केल्ल्या पातकां खातीर तो आतां देवा लागीं विनंती करता. बापा तो म्हजो मनीस. हांवें ताचे खातीर हांवें रगत वारयलां. हांव ताचे खातीर तुजे लागीं विनंती करतां. हे जेजू मात्र वो मध्यस्थ एकलोच मध्यस्थ. आनी ताणें मात्र ती विनंती आमचे खातीर करूंक जाता. त्या खातीर वय आमकां विनंती करचो ताणें मात्र. दुसरे कोणी ना. त्या खातीर आमी दुसऱ्यांक मध्यस्थ करतना आमी मस्तू चिंतीचे देवाच्या उतरांत हें आसा गी म्हणून. ताचे उपरांत कित्याक सकडी पळय हांगा आसा न्ही. कित्याक सकडी पाताक आदारले आनी देवाचे महिमेंत वांटेडी जावचे बाग होगडायले तसल्या सिस्टर वैरकर. प्रेज गॉड. तसल्या होगडायले तसले तरी पूण देवाचे कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्त मारिफातच मेळटा. ते सोडवणे उद्देशी देवाचे नितीवनपण मनशाक लाभता. आतां कशें मेळटा? मनशातून लाभता. तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्यावर देवाची कृपा. आतां कृपा म्हळ्यार कितें? सॅक्रिफायस. ग्रेस. वय ग्रेस. वॉट इज ग्रेस? जेजून आमकां उदारपणी ताचे दिलां. ते कालें दिलां.
आं. आमकां फावो ना तरी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव फावो न्हय तरी आमकां जेजून उदार आं कृपा दिल्या देवान म्हाका कृपा दिल्या ताचो अधिकार क्रिस्ता मध्ये ताचे ना 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 आं वय 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 नाही पूण ताचे हें आसा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. देवाची सकत सामर्थी मुजे तर्फेन उपयोग करचो अधिकार. फर्स्ट मुजे हांवें जायचे हांव फावो न्हय हें म्हाका कळाचें. ग्रेस म्हळ्यार हांव फावो न्हय ताका. हांव खंयच्यान ना खंयच्यान हांव चुकलां पूण त्या खातीर हांव डिस्क्वॉलिफाय, हांव एलिजिबल न्हय ताका. पूण म्हाका देवाची कृपा म्हळ्यार ताणें म्हाका प्रत्येक ताच्या ताची सकत सामर्थी म्हाका दिल्या ताचे तर्फेन उपयोग करचो दिवचो अधिकार. ही जावन आसा कृपा. म्हजो कितें संबंध देवात तावन होगडायल्लो हांवें. देवान म्हाका आदाम आनी एवे कशें रचलें. देवान आत्म्या रुपार आसलें उत्पत्तीन 27 काले म्हणटा 26 27 मात येता आशीर्वाद आनी अधिकार दिल्लो वय वय वैगी वय. आनी मनशाक देवा सारक्या सोत्तूर रचुल्लो आत्म्या वरवीं. वय आतां तो आत्म्या वरवीं रचुल्लो मनीस ताणें देवा केल्ल्या आविधेयपणा वरवीं आविधेयपणाचें तें नेचर ताचे थंय आयलें. ताचे वरवीं देवाचो संबंध तुटलो घट जालो. तुटलो आत्म्यान आत्म्या तुटलो. रुपार तुटलो होगडायलो वैगी. वय आतां ताणें आमकां हांवें कितें नियमशास्त्र पाळल्यार हांव ताका फावोत न्हय. देवान मनशाक रचतना आत्म्यान रचुल्लो पयलें. ओके. तातूंत देवान ताका अधिकार आनी आशिर्वाद दोनी दिल्ले. कित्याक म्हळ्यार आशिर्वाद म्हळ्यार कालें देवा सारक्या मोग अनुभव करचे, देवाचे हर एक अनुभव करचे ते ब्लेसिंग आशिर्वाद. ओके. अधिकार म्हळ्यार देवाक कसो देव कसो आतां संवसार देवान पृथ्वी रचतना पृथ्वी निराकार आसली, पृथ्वी रिती आसली, आदी सागराचेर काळोख आसुल्लो. हे तीन समस्या आसतनाय देवान कालें म्हळें उजवाड जावं उजवाड जावं म्हळें. आतां तोच अधिकार आमकां दिला उलोवंक. दिला आतां तो अधिकार आमी देवाक आविधेय आदाम आनी येवे वरवीं जाल्ल्यान तें सैम आमचे थंय तें नेचर आमचे थंय आयलें. तें नेचर आमचे थंय आयिल्ल्यान आतां त्या नेचरा प्रमाणें आमी काम करता. ओके. कोण हांव मनीस पवित्र स्नान घेतना तुवें पवित्र स्नान घेतलाय पूण तुवें सोमी सोडवणदार ताणें म्हाका सोडवण दिल्या म्हणून तुवें उसारलाय. ते दळच उसार त्या खातीर म्हणचे पयलेंच्या आदावान देवातावन आमकां मेकळें केलें. मेकळें जाल्यार दुसरो आदाव आयलो आमकां देवा थंय संबंध जोडून दिवचे. जेजून हा वय सांगा ना ना ते नाही ते तुम्ही नांव काडटना ते दुसरें जाता ते. हय त्या खातीर दुसऱ्या आदावान आमकां देवा थंय संबंध जोडून दिलो. वय की नाही इलो राम. आ वय प्रेज गॉड. त्या खातीर तो संबंध आमचे कडेन तो जाल्ल्यान हांव केदळा जेजून केल्ल्या कार्याक सत मानता आनी जेजूक तूं जेजूच म्हजो सोमी सोडवणदार म्हणून हांव मानता. तेदळा हांव एक नवी रचना जावन म्हाका सोडवण दिल्ल्या जेजू क्रिस्त सोवें म्हजो एकवट जाता आनी तो एकवटा वरवीं हांव प्रत्येक देवा थंय म्हजो संबंध मेळटा. प्रेज गॉड. पाता घडता न्ही
पाता घडता आता तुझे खातीर विनंती करता कोण तुझे खातीर कोणे सगळे जी ताने रगत वरयले तुझे खातीर कोण मेलो तुका कोणे सोडवून दिली तो तू आता बापा लागीं बसून तुझे खातीर विनंती करता तू केदाळा तू त्या संबंधांत भायर वचोंक येताय तुझे खातीर आनी कोणाक ती हर एकल्यांक ती सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो आयिल्लो त्या सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो विनंती करता पूण तुवें एकच तुजें हें आसा जे म्हाका सोमी सोडवणदार म्हणून जेजू क्रिस्ताक तुवें सोमी सोडवणदार म्हणून तुवें उसारूंक जाय तुका सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कालें सस्नीक जिवीत म्हळ्यार सोम्या एका निजा देवाक तुवें एका खऱ्या देवाक तुवें सतमानचें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें वळखोवचें सस्नीक जिवीत कालें वासा वासा कालें घालतात जॉन 3:17 घाला वासा वासा काडा वासा जवळ तुझ्या 17:3 17:3 वय 17:3 सस्नीक जिवीत 3 तासा 17:3 वय तांकां माईक दी आयिल्लें ते सस्नीक जिवीत हे थंय ते सस्नीक जिवीत हे ते सस्नीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंचे आतां खंयचे सस्नीक जिवीत आता मेळ्ळे मेळोन आसा म्हणजे ती तशें गे मेळ्ळे म्हाका वासा प्रत्येक वासा सस्नीक जिवीत खंयचे ते सस्नीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंचे 17 जॉन 17:3 ते अंडरलाइन करून दवरा अळे हांगा घाला प्रेज गॉड कन्फर्म गी हॅपी गी हांगा वासा हांगा सकडी वासा ते सस्नीक जिवीत हे तुका एकल्या खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवची हाचे वरनी दुसरें आसा गी देवाच्या उतराच्या भायर आसा गी काही आमकां हें मात्र आमी खंयगी सोदता आमी खंयगी वेता आमी शिकोवन समा ट्रूथ देवाचें उतर घालें म्हणटा यू विल नो द ट्रूथ अँड ट्रूथ विल सेट यू फ्री तूं सत जाणा जाताय आनी सत सुडका दिता त्या खातीर आज सुडका मेळ्ळी गी अरे इतलें आसा आनी घालें जायचें तुका वय गी मेळ्ळें गी त्या खातीर आमी देवाचें हें उतर हें भंडार कान घेवन आमी घरा मात्र दवरलां आनी आमकां आमी सांगचें न्ही कित्याक म्हळ्यार त्या विशयांत समा शिकोवन दिवचे मनीस मस्तू अप्रूप दिर्वे आतां आमचे लागींत आसा वय गी आतां तुका पयलें गोत्ता आहलें गी आमकां देवान आशिर्वादांनी भरलां आतां एफिशियन्स 1:3 म्हणटा पळय गी आतां तुजे लागीं आशिर्वाद आसा म्हणून गोत्ता आसा गी आसा पूण आमी आनीक आशिर्वाद सोदून भोंवता घेना दी म्हूण मागता वय गी खंय तावन मेळची आमकां सत गोत्तू आसो न्ही आमी गोत्तू नातले बरी जी येता ते नाही
वय गिन्यानाच्या आबावा लागी आता देव देव खाल्या म्हणटा गोता आणि एक उतर ब्रदर वजया 4:6 काले म्हणटा कंच्या लागून मुजी पर्ज नास जाता म्हणटा गोत्ता गे गिन्यानाच्या आबावा लागून मुजे पुरजेसो नास जाता म्हणटा समजोनी नसताना मुनीस सत कितें म्हूण गोत्तू नासतना एक एक सत कळतना अशें आसा गी म्हूण त्या खातीर आमी भंडार भितर दवरला आनी आमी भंडारा आमकां आशिर्वाद जायचे म्हणून आमी सगळ्यांनी गुंता त्या खातीर सामारिया ती बायल मनीस आसली जिजूक उदक दिवंक ते बांय कडेन समारियन स्त्री काले म्हणलें त्या काले म्हणलें ह्या पदवार येवन मागणें करताले ह्या पर्वतार आनी जेरुजालेमाक वेताले मागणें करूंक त्या जिजून काले म्हणलें जिजून ना 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 जिजून काले म्हणलें खंयच्याच जाग्यार वचनासतना मागणें करचो दीस येता कोणाक येता भावार्थ्याक मात्र येता ताचे कडेन भावार्थ ना तो सकडी आयकता थंय सांगलें आयकता हांगाय सांगलें थंय आयकता मागीर खंय ना तो त्या खातीर सत मात्र सुटका दिता सता वरवीं मात्र मनीस पवित्र जाता आत्तां तुमी तुमच्या तोंडान उसारलें देवाच्या उतरान सत सत जना जाया सता वरवीं मनीस पवित्र जाता आनी हांगा अशें हें केल्लें कुडलें न्हय तांदूळ काही हें जायना त्या खातीर आमी हें सोडून आमी दुसऱ्याक वेताव जाल्यार आमी जिजून येवन केल्लें कार्य हांव वळखोना हांवें स्विकार करूं ना आनी हांवें मानून घेवना हांवें सत मानूना जेजूक तूं हांवें सत मानूना म्हणून अर्थ म्हाका सत कळीत ना जाल्यार प्रेज गॉड थँक यू जीजस थँक यू जीजस टायम जालो की आनी कितें जालें ओके हांव फाल्यां कंटिन्यू करता ओके प्रेज गॉड थँक यू जीजस कळ्ळें गी कोणाक डावट आसा कोणाक तांकां माईक दिया तांकां आनी तिका आयकना म्हणटा उडलता हांव तूं उलोवचें तुमी प्रेज गॉड 40 वर्षाच्या आदी ओके हांवें सोम्या स्विकार केल्ले वेळार म्हाका हे उतर मेळ्ळें पूण हांवें आतां आसचे चिडकोन रावलो आतां म्हळ्यार आतां कितें आसा आतां कितें जावन वता संवसारी रितीचे ओके नॉट संवसारी रीत what we call Roman Catholics ते आमी नाका ते सोडया just I'm telling आमी हर एकले जिजूचे शिस जिजूचे संगाती देवाची भुरगीं हे आमी मानून घेवचे आमी खंयच्याय डिनॉमिनेशनाक उलोवचें नाका बट काय म्हणटा ते आता येले मनीस ओके तुम्ही पर्सनली म्हाका सांगियेत उलयत म्हजे कडेन प्रेज गॉड थँक्यू जीजस आनी कोणाक कांय डावट आसा प्रेज गॉड कोणाक डावट आसा कांय ना जाल्यार आमी उबे रावया आनी आमचे देवाक आमी अर्गां दिवया सबार सता आमकां जाणा जाली आमी आज प्रेज गॉड थँक्यू जीजस मोगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा ह्या वर्त्या घडया पसत बापा तुवें आमकां सबार सतां तुवें कळीत केल्ले वरवीं आज सबार जाणांच्या मनांत कितें तें उणेपण म्हूण आसलें आनी कितें तांकां देवाची सकत देवाचे आशिर्वाद देवाचो अधिकार अनुभव करूंक तांकां जायनातले हाचे वरवीं तांचे जिवीत मस्तो सबार संकश्टांनी भरिल्लें जावन आसलें पूण केदाळ आमकां ह्या सताचे वळख मेळ्ळी सत कळ्ळें आनी सता वरवीं मनीस सुडका जोडूंक पावता म्हणून कळ्ळें आमकां ह्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हें तुवें वर्तें काम पवित्रत्म्याद्वारी तुज्या केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता जेजू क्रिस्ता मारिफात तुवें आमकां आमचे हर एक आदलें पातकी सैम तुवें त्या कुर्सार खाण घेवन
ते नाश करणं उडयल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हर एकलो हांगा आसलो हर एक कितें ते भलायके विशयन कितें तो पिडा आसा ती हर एका पिडेक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव फरमायतां हांगास भायर वसा. त्या पिडेक कसलोच अधिकार ना आनी हांगा हर एकल्यांनी सुडका सडवण जोडसो जागो जावन आसा आनी देवाचें उतर हें सुडकेचें आनी सडवणेचें जावन आसा आनी हर एका मनशाक तें पवित्र करचें जावन आसा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. Praise थँक यू God. जीसस. Thank देवाक you, एक आमी Jesus. व्हडल्यो ताळयो मारया. प्रेज गॉड.